देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 22:13 वोड 54-58. जेसून आपल्या काशा देस गांवांत वचून ताच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? हो तोव्याचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगळे आमचेच मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हटलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या काशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी ताच्या अविस्वाशीक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आयच्या समाजांत गरीब गिरेस्त, काळो गोरो, ल्हान व्हड असली अंतर चलता. हातून एकामेका थंय संबंदांत जिवंक अवघड जाता. जेजू थोवय म्हूण ताका मानून घेवंक ताच्या गांवच्या लोकांक भोव कठीण लागतालें आनी तीं आपल्याच भितर असलो विचार करतालीं, हो थोवय न्हय जाल्यार हाका जाणवाय खंयची आयल्या? हे तांचे दारुणाये खातीर आनी तांच्या अविस्वाशी भावार्था खातीर जेजून त्या गांवांत कांयच मिलाग्री करूंक नासल्यो. कोणाच मदें अंतर करिनासतना देव कोणाक आनी कसल्यांक वेंचून काडटा तें आमी नकळो. आमी एकामेकाक मानून घेवया. आमेन.